विरोधकांनी लोकांक एकठांय करून म्हादय म्हज्याच मतदारसंघात सांखळेन सभा घेवप हे फकत राजकीय हेतान म्हाका टार्गेट करपा खातीर केल्लें कारस्थान आसा असो आरोप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केला। म्हादयचो प्रश्न फाटल्या 30 वर्सां सावन सुरू आसा। ह्या 30 वर्सांत ह्या विरोधकां मदल्या एकाय विरोधकान म्हादय विशीं केन्नाच आंदोलन करूंक ना आनी तांकां म्हादय विशीं फकत राजकारणूच करपाचें आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। आयज म्हादय विशीं सांखळेन जावपी सभेन विरोधकांनी लोकांक व्हडा प्रमाणात एकठांय जावचें असो उलो मारला। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान म्हादय विशींची सरकाराची भुमिका स्पश्ट केल्या की कदाचित तुमकां सगळ्या जाणांक जाहीर सभा घेवपा खातीर तुम्ही कदाचित सांखळे लोकांक आपयले आसत। सांखळे फाल्यां येतले आसत म्हाका खबर ना, म्हणजे जांकां हो विशय कळटलो तो फक्त हांच्या राजकीय अस्तित्वा खातीर हे लोकांक जमयत आसा तेन्ना लोकांक कळून चुकतले तांकां म्हादयचें पडलेलें ना। गेल्या 30 वर्सां हातूंतलो एकटोय मनीस आंदोलनांत केन्नाच देवूंक नाशिल्लो, हातूंतल्या एकट्याय मनशान केन्ना म्हादयचेर उलोवंकूय नाशिल्लें। हांच्या खातीर ही फक्त पॉलिटिकल लढाई आसा। बट सामान्य गोंयच्या जनते खातीर जेन्ना म्हादयचें हित पळयता तेन्ना निश्चित रित्या सरकारान केल्ले प्रयत्न म्हणजे मागीर ते सुप्रीम कोर्टात आसूनी किंवा म्हादय ट्रिब्युनलात आसूनी, केंद्र सरकारा कडेन आसूनी, कर्नाटका कडेन आसूनी, महाराष्ट्रा कडेन आसूनी, हांव सगळेच विशय आज कॅमेरा मुखार मांडूंक शकना। काही विशय जे आसा हे एकंदर म्हाका न मांडटाच आमी आमची बाजू आमचे एजी वेगवेगळ्या एडवोकेट्स आनी वेगळ्या पद्दतीन आमी मांडीत आसा। आमचे विशय एकंदर आमच्या पॉलिटिकल लिडर्सा पर्यंतूय आमी मांडीत आसा। पण एकंदर एक बाजू निश्चित आसा, आमी ही लढाई जिखतले हे हांव ठामपणे सांगूं शकता।